सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजू एका गांवांत भितर सरलो आनी मार्ता नांवाची एके बायलेन आपल्या घरांत ताका सनिमान केलो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घराच्या राटींनी बारीक खारपीत जाताली. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी आत बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परती पाडून सोमयान म्हणलें, मार्ता मार्ता, कितल्या वस्तूंची म्हूण डासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू ओ एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो विंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो कान घेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज आमी 7व्या नोवेनांक आसां आनी ह्या 7व्या नोवेनांक आमचो विशय वावराचो मोग काळजांत रिगोवया. ह्या विशयाचेर म्हजें लक्ष भोंवडायतना म्हजें मन गेलें उत्पत्तीच्या पुस्तकाचेर पयल्या 2 आवेस्वरांचेर. आमचो देव वावराडी. ओरोंबाक ताणें कांयच नासलेल्यांतलें सगलें रोचलें. 6 दीस ताणें संवसार रोचलो. ओ 5.5 दीस ताणें संवसार रोचलो. मोडप मोडप जालें. सुर्या सुर्या जालो. न्हंय न्हंय जाली. सुकी जमीन सुकी जमीन जाली. आनी एका दिसाक देवान हें रोचता आसतना अशें म्हणलें, हें बरें आसलें, हें बरें आसलें. 5.5 दीस ताणें म्हणलें हें बरें आसलें. उरलेल्या आदेसाक ताणें मनशाक रोचलो. उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो पयलो आवेस्वर वडी 26 ते 28 आमकां म्हणटात, देवान म्हणलें, आमच्या सारक्याचो आमच्या रुपण्यांचो मनशाक रोचुया. 26वी वड. 27वी वड म्हणटा दादलो बायल ताणें तांकां रोचली. 28वी वड म्हणटा वाडात चोडात प्रितूम बोरात. आनी मागीर 29वी 30वी वड म्हणटा हांवें रोचलां ताचेर दोनीपण चलोयात. आनी हें सगलें घडल्या उपरांत देवान म्हणलें हें एकदम बरें आसलें. म्हणटोच बाबा भयणो, मनशाक रोचतोच देव अदीक संतोसलो. 5.5 दीस ताणें सगली सृश्टी आनी सृश्टींत आसा तें मोडप आनी मोडबार आसा तें रोचल्या उपरांत हें बरें आसलें म्हणलें. पूण मनशाक रोचतोच ताणें म्हणलें हें एकदम बरें आसलें. कित्याक मनीस केरीत अपूर बायेची रोचना. आतां हें कशें गमतलें आमकां? दुसरो आवेस्वर म्हणटा ह्या मनशाक देवान केरीत अपूर बायेन रोचला. आनी कितें सांगता? देवान जमनीची माती काडली. ते मातयेक आकार दिलो. तिचे भितर आपलो स्वास घातलो आनी तो मनीस जालो, आदाम जालो. म्हणटोच बाबा भयणो, सगलें ह्या संवसारांत आसा पळय तें देवान आपल्या उतरांतल्यान रोचलां. पूण मनशाक रोचतना आपल्या उतरांतल्यान आनी आतांच्या वावरान रोचला. माती काडली, तिका आकार दिलो आनी ते मातये भितर स्वास घातलो आनी म्हणलें मनीस जा. अशें सांगता आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकाचो दुसरो आवेस्वर. काबार जावंक ना. देवान पडयलें आदाम एकलोच आसलो हें बरें न्हय. एकसूरपणान जिवप ही बरी वस्त न्हय. ताका सांगातीन जाय. देवान एव रोचली. कशी रोचली? आदामाची बोर काडली आनी ते बोरीची एवेक रोचली. म्हणजे मनशाक रोचतना देवान आपल्या आतांच्या वावरा वरवीं आनी उतरा वरवीं रोचला.
उरलेली सगळी रोचनां देवान आपल्या उतरा वरवीं रोचल्या. आतां हे दोनूय आवेसवर आमी एक करीत जाल्यार आमकां कितें समजून घेवं येता की आमचो देव वावराडी. औरंबागतावन तो वावर करीत आसा आनी ह्या वावरा वरवीं ताणें हो संवसार रोचला, नेटोयला, सांबाळला आनी ह्या फुडाराक सांबाळटलो. हें आमचें इगोज मातेची दोतोन हो आमचो बाबार्थ आमकां दाखयता आनी शिकयता. त्या मागीर जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आयलो पळय तेन्ना एका कुटुंबांत जल्मलो, मारिया आनी जुजे हांचो कुटुंब. भाग्योन जुजेन हो कुटुंब कसो पोसलो गाय? आपल्या वावरा वरवीं एका साद्या तोवयाचें काम करून ह्या कामांतल्यान उत्पन्न जातलें उत्पन्न घेवन आपले पत्नीचें, आपल्या पुताचें आनी आपलें जिवीत भाग्योन जुजेन पोसलें. म्हणटोच आमकां पवित्र कुटुंबाचेर नदर मारल्यार दिसती पडटा तांचें जिवीत वावराचें जालें. तांणी वावर केलो पोट भरपाचो, तांणी वावर केलो देवाक महिमा दिवपाचो, तांणी वावर केलो दुसऱ्या सोबेन देवाक पडोवपाचो. हे तिनूय गूण आमकां पवित्र कुटुंबान दिसती पडटात. वावर केलो तोवयाचो पोट भरूंक, वावर केलो देवाचो म्हणजे ताका जाय पळय तसलें मोगाचें, शांतीचें, भावपणाचें, एकचाराचें, एकवटाचें जिवीत जिवन, आनी वावर केलो सेवे चाकरेचो दुसऱ्यांचें बरेंपण पळोवन. त्या मागीर आमी वचत जाल्यार बाबा भयणो आमकां स्तोत्रांच्या पुस्तकांत काय बरें आयज आमी जाबाब दिला आयच्या पयल्या वाचपाक. आमच्या आतांचो वावर सर्वेस्पोर देव पवित्र करता हें आमकां मेळटा स्तोत्रांच्या पुस्तकांत. तातूंतलीं थोडीं उतरां आयचो जाबाब कसो आमी घेतला. आमच्या आतांचो वावर सर्वेस्पोर देव पवित्र करता. म्हणटोच आमकां सगल्यांक आपयल्यांत ह्या संवसारांत वावर करूंक, घाम वारूंक, आमचो दिसपट्टो गिरास जोडून घेवंक आनी तातूंतल्यान आमचें आनी दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक. पूण बाबा भयणो एकचोत्राय भाग्योन पावलू तेसलोनिकारांक बरयल्ले चिटींत आमकां उगडास कोत्ता. तो म्हणटा, जो कोण वावर करिना ताका जेवपाक ओक ना. ताणें जेवचें न्हय. म्हणटोच कोण तर आळशी ताका जेवपाक ओक ना. कोण तर बेकारपणान जियेता ताका जेवपाक ओक ना. कोण जरी तर आपूण काम करिनासतना दुसऱ्यांच्या कुस्तार जियोंक सोदता ताका जेवपाक ओक ना. हें सांगता भाग्योन पावलू आमकां तेसलोनिकारांक बरयल्ले चिटींत. आळशेपणान जियेता पळय तो, वावराचें मोल ओळखना पळय तो, आनी दुसऱ्यांच्या कुस्तार आपूण जियोंक सोदता पळय तो मनीस ताका जेवपाक अधिकार ना. आतां ही सगळीं पवित्र पुस्तकांतलीं वाचपां आमी एक करीन जाल्यार आनी खेरीत भाशेन आयचो शुभ वर्तमान आमी पळयन जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत तेगा मनशां आसात. जेजू, मार्ता आनी मारिया. मार्ता आनी मारिया ह्यो दोग भयणी आनी जेजू तांचो लागशिलो इश्ट. जायते फावटी ह्या गोराब्याक तो भेट दितालो. पूण हो शुभ वर्तमान लुकाचो शुभ वर्तमान आवेसवर 10 वडी 30 आनी 48 आनी 2 ह्या शुभ वर्तमानाचें खाशेलेपण आमच्यांनी 2 भाशेन चोवं येता. सदांच जेजू ह्या गोराब्याक भेट दितालो पळय तेन्ना दोगूय भयण्यो रांदून खारपीत जावन जेजूची सेवा कोत्ताली. म्हणजे मेजार ताका बरें जेवण तयार कोत्ताली. पूण आयज हे फावटी जेजू आयला पळय तेन्ना मार्ता कुजनांच्यो राटी पडयता जाल्यार मारिया जेजूच्या पांयाशी बसल्या. इतिहासकार आमकां सांगतात पळय त्या प्रमाणे जेजूच्या माथ्यार एक व्हडलो भार पडलेलो. माथ्यार तसो काळजाचेर एक व्हडलो भार पडलेलो. हांव वेतां जेरुजाल्याक क्रुसाक वेंग मारूंक. थोडेशे दीस उरल्यात म्हाका मरण चाकूंक. आनी हो भार घेवन जेजू वेतालो पळय तेन्ना
तांगेर भितर सरलो आनी ही गजाल मारिया जेजूच्या पांयाशी बसून आयकताली. बाबा भयणो, मारिया आयकताली हाकाय दोन तरेचो संदेश आसा. पयलो, आयकोपूय एक वावर. पाद्री कुंसारांत पातकां आयकोता, आयकूंक जाय, आयकोना जाल्यार कितें सांगतलो म्हणटोच आयकप वावर. पाद्री ओ कोणूय फुडारी कावन्सिलींग केलां पळय तें, कावन्सिलिंगांत आयकोता, आयकूंक जाय, आयकोना जाल्यार कसो बोध दितलो. तशेंच गोराब्यांत, कामाच्या जाग्यार आनी जूंय आमी आसाव थंय आमकां ही संवय आसूंक जाय आयकोपाची. पूण बारीकसाणीन आमचे गोंयचे परिस्थितीचेर नदर मारल्यार आमी कितें पळयता, आमकडे आयकोपाचे लोक चड नात, उलोवपाचे जायते आसात. सगळेच उलोवंक सोदतात. सगल्यांनीच उलयलें जाल्यार आयकतलो कोण? एकलो उलयता तेन्ना दुसरो आयकूंक जाय. आनी देखून गोराब्यान पुऱ्यान ही संवय आमी रचून हाडूंक जाय. आयकोपाचें हेंय एक कार्य, हेंय एक काम. गोराब्यान घोव उलयता जाल्यार बायलेन आयकुचें, बायल उलयता जाल्यार घोवान आयकुचें, माय पाय उलयतात जाल्यार भुरग्यांनी आयकुचें, भुरगीं उलयतात जाल्यार मायन पायन आयकुचें. हें जायना तेन्ना प्रॉब्लेम जाता. कोण सांगतालो एक दीस, बाबा भयणो, पयलींच खंय व्हंकल न्हवरो मोगान पडटात पळय तेन्ना न्हवरो खंय उलयता आनी व्हंकल आयकता. कित्याक तर मोगान पडला म्हणटोच ताका कितें तरी सांगूंक जाय आपले व्हंकलेक, तिका जिखून घेवंक. सो न्हवरो उलयता, व्हंकल आयकता. थोड्या दिसांनी न्हवऱ्यान आपलें कितें आसा तें ओंकून काडलें म्हणटोच मागीर तो दादूशी जालो म्हणटोच मागीर व्हंकल आपलें ओंकूंक सोदता, आपणा लागीं कितें आसा पळय तें, आनी मागीर खंय व्हंकल उलयता आनी न्हवरो आयकता. पूण काजार जाल्या उपरांत खंय दोगांय उलयतात आनी शेजारी आयकतात. समजलें तुमकां न्हय? येस, आसतात तुमी. म्हणटोच पयलीं मोगान पडटात तेन्ना न्हवरो उलयता, व्हंकल आयकता. मागीर मोग वाडटा वाडटा व्हंकल उलयता, न्हवरो आयकता. मागीर काजार जाली म्हणटकूच त्या मोगाक कीड लागता दिसता म्हाका. दोगांय उलयतात आनी शेजारी आयकतात. असलोय प्रॉब्लेम जावं येता. आनी देखून आयज जेजू म्हणटा, मारता मारता कितल्या वस्तूंची मोंडास्ती तुका, मारयेन बरो वांटो विंचून काडला. मारिया कोत्ता तोय वावर, आयकोपाचो वावर. आयकून घेवंक जाय, कितें आयकलां ताजेर बारीक नियाळ करूंक जाय आनी मागीर उलयतेल्याक त्या प्रमाणे जबाब दिवंक जाय. हें आमी कुंसारान कोत्ता, हें आमी कावन्सिलिंगान कोत्ता आनी हें आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान कोत्ता. हो जालो मारयेचो वावर. दुसरो वावर कसलो केलो मारयेन? ओगेपण म्हणजे मागणें. सदांच उलयल्यार जायना, सदांच आयकल्यार जायना. ओगे रावंक जाय आनी देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता म्हज्या मनांत आनी म्हज्या काळजांत, तें मनाचे आनी काळजाचे दोळे उगडून ताका पळोवंक जाय. ओगेपण जाय. सायलन्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणटोच बाबा भयणो, ओगेपण जाय. आनी मारयेन जेजू म्हणटा बरो वांटो विंचून काडला. ओगी आसा ती, ओगेपणान नियाळटा ती. सोमी कितें म्हणटा पळय तें, हाका आमी मागणें म्हणटल्या. देखून जायते पावटी आमच्या मागण्यांत एक चूक जाता पळय ती, मागण्यान पुऱ्यान आमी उलोवंक सोदता आनी इतलें उलयता, जेजू म्हाका हें दी, जेजू म्हाका तें दी, जेजू म्हाका हें जाय, जेजू म्हाका तें जाय, आयज दी, फाल्यां दी, आतांच जाय, फाल्यां जाय. उलयताय उलयताय उलयताय. बाबा भयणो, ताकाय मातशें उलोवपा दियाय, तुमी बसून आयकाय. म्हणटोच इलें ओगेपण जाय आनी मारयेन हो वांटो विंचून काडला ओगेपणांचो. ओगेपण जाय. सायलन्स इज ऑल्सो वर्क. टू रिमेन सायलंट हेंय एक काम. हे दिशेन म्हाका उगडास येता. बाबा भयणो, हांव पयलोच पाद्री जालां पळय तेन्ना हांव पळयतालों नाकांत, कानांत, तोंडांत वाद्यो घालून लोक फकत हॉस्पिटलाच्या बेडार आसतालो. आयज नाकांत, तोंडांत, कानांत वाद्यो घालून लोक मार्गांचेर भोंवतात. कितें गाय आजी कुणा, सगळें गोंय हॉस्पिटल जालां गाय? ना, आमकां ओगे रावपाची संवय ना. एक वायर हांगा आहा, एक वायर हांगा आहा, एक वायर हांगा आहा आनी नाकांतूय आहा जाल्यार खबर ना म्हाका. म्हणटोच सगळे वतान वायर लामताय.
बाबा भयणो आमकां ओगेपण जायते पावटी भिरांत हाडटा हेंय कार्या होय वावर ओगे रावपाक जायतो एफर्ट करचो पडटा आनी देखून जायते पावटी लोक विचारता फादर आमगे घरांत 4-5 जाण आसतना एकसूरपण भोगता आनी तुमी पाद्री एकलेच रावतात कशें जाता तुमचे लागीं आख्खी रात शांतीतायेन कांय ना कोण ना आनी घरा माजोर आनी सुण्ण ना जाल्यार सारकें शांत माजोर आनी सुण्ण पावल्यार तांकां उलोवपा जाता ती नाय जाल्यार कितें करपाचें बाबा भयणो ओय तेन्ना ह्या ओगेपणान रावपाक आमकां सेमिनारींत दिसाक 4-5 पावटी ओगेपणांची सोय केल्ली आसा सांजे शिकतना ओगे रावपाचें जाप काडूंक जायना राती न्हिदूंक वेच्या आदीं मागणें कोत्ता तेन्ना तें सकाळीं उठून चायेक हे पुर्यान ओगे रावंक जाय जाप काडूंक जायना मागीर क्लासींत आसतना ओगे रावंक जाय जाप काडूंक जायना म्हणटच दिसाक 4-5 भासांनी आमकां ओगेपणाचो वेळ आसा हें ओगेपण आमकां आदार दिता कोण ना जाल्यार पासून एकलोच म्हज्या कुडान बसून म्हजो वावर करूं येता मागीर जावं तो म्युजिकाचो मागीर जावं तो बरोवपाचो मागीर जावं तो कंप्युटराचेर करपाचो ओ मागीर जावं तो कसलोय वावर बोबाट जायच म्हणना ओगेपणूय वावर पूण हे ओगेपणान वावर करूंक तुका शक्ती जाय आनी हातून मारी आयज आमकां देख मारता वावर कोत्ता तोय वावर गरजेचो आतां तो वावर कसलो घडये कोण एक सारून मारता घडये कोण एक मोप मारता घडये कोण कुजनांत रांदता घडये कोण कोचेरीन कामांक वेता घडये कोण इस्कॉलांत शिकोवपाक वेता घडये कोण फॅक्टरीन कामांक वेता कसलेंय तें काम जावं मारता कुजनांचे वस्तूंनी हारपीत जाताली जेजूक बरें जेवण रांदूंक आनी जेजू मारताक म्हणटा मारता मारता कितल्या वस्तूंची म्हण आसती तुका वाय आर यू सो कन्सर्न्ड अबाउट एवरीथींग वॉट इज इम्पॉर्टंट इज वॉट मॅरी हॅज चोजन कोणूय म्हणटलो म्हणजे जेजून सांगलें रांद नाकाय सान्नी मान नाकाय मोप मान नाकाय कोचेरी वच नाकाय फकत सांतिस्मा मुखार बसाय वय गाय ना हें जेजून सांगना जेजू म्हणटा सगळें काम म्हत्वाचें आनी देखून बाबा भयणो जायते पावटी गोव आनी भुरगीं इस्कलासां येताय कामासां येताय आनी घराको रांदीत ते बायलेक आगो आजून जालो ना रांदून आमोसून काम कोण येयलीं कितें रांदीत गो तूं ओय बाबा भयणो जायते पावटी कामां गेलो मनीस पोत घराको पावता कितें रांदिलां कितू रांदिलां कितें कोन्न रांदिलां कांय समजना आमकां दिसता रांदीत त्या मनशा गेल्या वावराक मोल ना म्हूण ना ताकाय जायतें मोल आहा देखून खंयचोय तो वावर जावं तो चालतो ओलको मोल नासलेलो अशें म्हणप चुकीचें मागीर जावं तो पेद्याचो मागीर जावं तो सांकिस्तावांचो मागीर जावं तो कुजनेराचो मागीर जावं तो सान्नी मात्ता मोप मात्ता तेजो आनी मागीर जावं तो कदलार बसला पळय तो कोणूय जावं तो मागीर कोचेरीन कदलार बसूं नाजाल्यार पादिगार कदलार बसूं नाजाल्यार कोणूय सेक्रेटरी कदलार बसूं सगलो वावर एकूच देवा नदरे मुखार आनी देखून आयचो विशय आमकां म्हणटा मारता भाशेन वावर गरजेचो होय वावर गरजेचो ओगेपण जाय दुसऱ्याक उलयता तें आयकूंक दिवंक जाय हे दोनूय वावर देवा मुखार ओगे बसून देवाक आयकूंक जाय होय वावर आनी पोट भरपाचो वावर तो ओ मागीर कोण सान्नी मारून आपलो दिसपट्टो गिरास जोडटा कोण घडये सिमितेरीन फोंड काडून आपलो दिसपट्टो गिरास जोडटा कोण घडये सांकिस्तांवाचें काम करून आपलो दिसपट्टो गिरास जोडटा आनी हांव पाद्री म्हजें पाद्रीचें काम करून हांव म्हजो दिसपट्टो गिरास जोडटां पादिगराचें काम बरें गाय सांकिस्तांवाचें ना ना पेद्याच्या कामांक मोल ना ना पेद नासलो जाल्यार कोण घालतालो होंडांत सान्नी मारपी नासलो जाल्यार कोण क्लीन करतालो बाबा भयणो वयलो आनी सकयल्लो वावर म्हूण ना हो म्हत्वाचो आनी तो उणें म्हत्वाचो म्हूण ना सगलो वावर देवा नदरे मुखार एकूच हें जेजू मारताक सांगूंक सोदता मारता तूं रांदताय तें बरें तूं म्हज्या पोटाचो हुस्को दोत्ताय तें बरें पूण
जाणो जाव सगळे तरेचो वावर मारता एकूच देखून बाबा भयणो आयचो विशय आमकां म्हणटा वावराचें मोल वावराचो मोग आमच्या काळजांत आसूंक जाय. आयज आमकां गोंयांत जायते भाशेची वावरां सवें असोक्ताय दिसती पडटा. नेणारपण आमची भुरगीं शिकोंक सोदिनात. शिकोवप एक वावर तो भुरग्यांक वाज येता कित्याक कण शिकता हें म्हाका हिंदी बोल लागना म्हाका मॅथ्स बोल लागना म्हाका आनी कितें बोल लागना जाल्यार बरें लागोय ना तें घेवपा जाय. जायतीं वखदां हांवें कोडयेलीं ती कोड मुगे नासतना रावपा जाता ना. ती कोड मुगे नासतना रावत जाल्यार मुगे जोर तकले मारतलो. मागीर तें कोडये जाल्यार कोडये वखद पिवपा जाय न्हू तो जोर वचपाकू ओय ते भाशेन ती हिंदी म्हाका कोड लागत म्हूण ती सोडूं जाता ना. ती कोडये हिंदी शिकूं जाय न्हू तें मॅथ्स म्हाका जड लागत म्हूण तें सोडूं जाता ना. तें मॅथ्सूय शिकों जाय न्हू. येस म्हणटोच आवय बापायनो भुरग्यांच्या काळजांत शिकपाचो मोग घालचो हो वावर हो भुरग्यांचो वावर. टील SSC देन अप टू 12th देन अप टू ग्रॅज्युएशन. आयच्या समाजांत ग्रॅज्युएशन नासतना भुरग्याक ओ मनशाक मोल ना. मिनिमम ग्रॅज्युएशन. आतां आयच्या संवसारांत सोंपेपण आसा आमच्या दिसांनी हें सोंपेपण नासलें आयज आसा. कितें तें बरें तुका हरेंच हिंदी जोड लागता तुका हरेंच मॅथ्स जोड लागता जायना तूं कोडे तूं 7th 3 पाट फेल जाला 8th 4 पाट फेल जाला आनी फेल जायनाका. आयज प्रायवेट SSC म्हूण आहा. ए प्रायवेट SSCन हिंदी ना ए प्रायवेट SSCन मॅथ्स ना दुसरे सब्जेक्ट्स आहाय. येवपाय घेवं येता हे म्हजे तेंपार नासलें आयज आहाय. घाल ताका प्रायवेट SSC घाल होरें तो हिंदी जोड लागत जाल्यार सोडपा न्हू ती बरेपणान अप टू नॉर्मल SSC करूंक जाय आसलोली बरेपणान. पूण जायच ना होरेंच आगोड जाता गो फॉर प्रायवेट SSC. मागीर 11-12 तुज्यान जाय तसले सब्जेक्ट विंचून काडूंक जाता पूण कशी मातशें आसूंक जाय शिकपाची. मागीर 11-12 आनी मागीर ग्रॅज्युएशनाक तुका बरें लागता पळय ते सब्जेक्ट घे आनी वच फुडें. दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज टू से ना म्हाका शिको नाका कित्याक मुको शिको जायना. शिको जायना म्हणटाय तेसलो हड्डो तकली नासलोलो संवसारांत कोण ना कित्याक देवान हड्डी रचलो नाय. देवान काम कर म्हणलां आनी पोट भर म्हणलां म्हणटो शिकपाक तुवें एफर्ट करूंक जाय. हें भुरग्यांक हें काम. आवय बापायक हें काम कितें भुरग्यांक शिकपाक उमेद दिवपाक उत्तेजन दिवपाक ती वाट दाखोवपाक ते वाटेन चलोवपाक हें आवय बापायचें काम. त्या भायर मागीर कितें बायलें भितरलें काम करून दिसपट्टो गिरास जोडून भुरग्यांचें पोट भरून गोराब्याचें पोट भरून हें आवय बापायचें काम. आवय बापूय आपलें काम कोत्तात पूण घडये भुरगीं केन्नाय चुकतात तांकां आमी हे वावराचें मोल दाखोवपाक जाय. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो आमी तरणाटी जाता पळय तेन्ना तन्ने पिरायेर पावता पळय तेन्ना आमचे तरणाटे मागीर खरेंच कामाचें मोल आसा ओ माय पायचे कुस्तार बेकारपणान जियेतात आनी माय पायचे कुस्तार खावंक सोदतात. भाग्योन पावलो म्हणटा तांकां वाड नाकात कित्याक तांकां जेवपाक अधिकार ना. ताणें तर घरांत कांयच हाडूंक ना ताज्यान जेवंक जायना. म्हणटोच कितलें शिकचें कसलें काम वेंचून काडचें कशें काम करचें हें आमी आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाक जाय शिकोवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांनी वाडटां तें शिकून घेवंक जाय आनी ते दिशेन आपणाची दिशा धरून ते वाटेन चलूंक जाय. कसलेंय तरी काम करून तुजो दिसपट्टो गिरास तुवें जोडूंक जाय आनी तुवें तुजें पोट भरूंक जाय. दुसरो बदतलो अशें ना. म्हाका म्हज्या पोटाक कितें जाय पडटा पळय तें हांवें काम करचें तें हांवें हाडचें आनी तें हांवें खावचें. ताज्या मायज मुकोडे कितें आसा जाल्यार मागीर घोडये तें गोराब्याक आनी दुसऱ्याक दिवचें. आतां हे दिशेन जेन्ना आमचो वावर जाता तेन्ना आमी देवाक मान दिवंक पावता. कोण तीं खरीं मनशां देव अणभवान जियेतात पळय तीं आपल्या जिविताचें मोल समजतात तीं आपल्या जिवितान कसलें काम वेंचून काडचें तें मांडून घेतात तीं आनी आपणाक देवान दिल्लें काम करून
आपणाचो आपल्या गोराब्याचो आनी दुसऱ्यांच्याय जिविताचो बरो फायदो काडटात ती देव अणभवान जियेतात ती मनशां ती कामांचे मोल कामांचो मोग ओळखून घेतात आपलें काळीज तुंय घालतात आनी तें काम करून आपणाचो आनी आपल्या गोराब्याचो उखल कोत्तात जाल्यार आयज कसलेंय तें काम जावं व्हडलें ओलान सगल्यांकूच घडये कदलार बसून काम करूंक मेळचें ना दुसऱ्यांनी घडये दुसरेय भाशेचो वावर करूं येता पूण ह्या सगल्या वावरांतल्यान म्हज्यान देवाक महिमा दिवं येता कोण वावर करिना तो देवाक महिमा दिवंक पावना कित्याक ताजें सवें आळशीपण आसा आमचो देव आळशी न्हय आमचो देव आळशांचो देव न्हय आमचो देव वावराडी देव वावर कोत्तलो देव आनी हें सोत दाखोवपाक मायाचे पयलेर समेस्त वावराड्यांचो दीस म्हूण पवित्र सभेन दवरला आनी बागयोन जुजेक पात्रोन केला वावराड्यांचो पात्रोन बागयोन जुजे आपल्या वावरांतल्यान पवित्र कुटुंब पोसलो तोच तो देवान कसलो वावर केल्लो तें आमकां दाखयता आनी शिकयता जाल्यार बाबा भयणो आयज आमी सगलीं वावराचें मोल ओळखून घेवंक आमकां दिल्लो वावर वो आमी वेंचून काडलेलो वावर बरे भाशेन करूंक आनी आमच्या वावरांतल्यान आमचें उदारपोसण करून पेल्याकूय आमी आदार दिवन पवित्र सभेंतूय आमी आदार करून देवाची महिमा आमी सोदून काडूंक ओ देवाक आमी मान आनी ओनोद दिवंक पावूंक ह्या मिसांत सायबीण मांयचे मजतीन बापाची उपोट कृपा आनी बेसांव आमचेर ओतय म्हूण मागुया आमेन.